जी आता रेंज आसा ऑफ डायबिटीज आमी म्हणटाली की 100 पेक्षा कमी ही नॉर्मल एवरी किंवा नॉर्मल नंबर आसता डायबिटीजचो हेचो. आफ्टर फूड इट कॅन गो टू 120 अशें म्हणटाले. सो आतांची रेंज चेंज जाल्या और तीच आसा? सो आय वूड लायक टू एम्फसायज ऑन वन टॉपिक. सगळी पयलीं हे 100 टू 150 हे सगळे रेंजीस पळयताली 120 बी. बट हाजी अवेरनेस ना म्हणून आय विल स्पीक अबाउट दिस इन पर्टिक्युलर. बरोबर. एक टेस्ट आसता HbA1c. हय. सो HbA1c तुमकां आतां समज केले जाल्यार फाटल्या 3 म्हयन्याचे एवरेज शुगर सांगता. हय. सो समज तुमकां डायबिटीज आसा काय ना पळोवपाक जाय जाल्यार तुमी HbA1c करा. ओके. HbA1c करून तुमचे व्हॅल्यूज कितले येतात त्या प्रमाणे आम्ही सांगू शकता की तुम्ही प्री डायबिटीक आसात, तुम्ही डायबिटीक आसात, ऑल दीस थिंग्स. और तुम्ही डेंजर फ्री रिस्कान आसात. आता घरा कडेन आमी हे तोपून काडटा बीन ते इट इज सी ते तुम्ही करू शकता केन्नाय, बट तुमकां एक्युरेट रिझल्ट जाय जाल्यार यू डू HbA1c. ओके. वन्स यू हॅव डायबिटीक, आता समज कोणाक तरी डायबिटीज झाली जाल्यार ते म्हणजे घरान आमी टेस्ट करपाक लायता, दॅट्स अ डिफरंट थिंग. ओके. बट आता जेन्ना डायबिटीज तुमकां आसा काय ना ती चेक करपाक जाय, रॅन्डम शुगर करून काय जायना. ओके. इट कॅन बी, इट डिफर्स न्ही. आता तुम्ही खातकीर तुमकां जी शुगर स्पायक येता 2 वरांत ती वतली. सो समज तुम्ही प्री डायबिटीक सुद्धा आसा तातून ते कळचे ना. You understand? So you do HbA1c test, that is extremely important, and त्या HbA1c टेस्टान तुमकां कळटले where you stand.